70त लागिल्लो उजो हो मनशांनी लायिल्ल्याच्या अहवालांतल्यान सिद्ध जाला। कोणे तरी आपल्या काजीच्या बागायतीक लायिल्लो उजो ह्या सगळ्या वाठारांत पातळ्ळो, जाका लागून म्हादय अभयारण्यांतल्या साबार सुवातीचें लुकसाण जालें। हातूंत साटरे, चोर्ला, पारवाड आनी चरावणे हे 4 वाठारांचो आस्पाव आसा अशी माहिती दिताना रानमंत्री विश्वजीत राणेन खंत उक्तायली। चोर्ला घाटांत वचून उजो लागिल्ल्या सुवातांची तांणी पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। हाच्या फुडें अशा पद्दतीन जर बागायतीत उजो लागत जाल्यार सादूरताय बाळगुची अशें आवाहन रानमंत्री विश्वजीत राणेन केलां। एक मॅन लीड फायर होऊन इथे आणि काय त्याचे एक्सप्लेनेशन आम्ही चर्चा भरपूर केल्या। हेजो रिपोर्ट येतलोच, पूण त्याच बरोबर हे अंडर कंट्रोल सध्या आसा आनी ते पूर्णपणे अंडर कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न आसतलो। आनी आमी पळयल्यार टर्मिनॉलॉजी वॉट इज द टर्मिनॉलॉजी ग्राउंड फायर तो चडशीं झाडां बिडां अशी डॅमेज जावंक ना। कित्याक सकाळी म्हाका कोणी प्रेसान विचारलें की झाडां भरपूर डॅमेज जावं तशें कांय जावंक ना। ते एक वेगळे तरेचो ग्राउंड फायर च्या माध्यमांतल्यान हे पसरपाक लागला सगळे कडेन आनी पसरलेले। हे जे आमचे डिपार्टमेंटचे थ्रू ते कंट्रोलार हाडपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। मिस्टर सौरभ कुमार ते सगळे मॉनिटर करता आनी ते मॉनिटर करून म्हाका खात्री आहे नेवीन बी सांगला की फाल्यां गरज पडल्यार हेलिकॉप्टरच्या माध्यमांतल्यान ते पाणी ओतपाचें ताका ते बकेट वॉट यू कॉल ते बकेट तेंचे कडेन ते हे आसा ज्या माध्यमांतल्यान ते पाण्याचो उपयोग करून खंय कितें पालोवपाक जाय ते पालोवपाचो तेंचो प्रयत्न आसा। पूण सद्याचे परिस्थितींत काय म्हाका दिसना ते गरज पडटली। आनी चरावणे आनी हांगाच्यान आतां जर पळयल्यार हांगाच्यान चरावणे आनी आमचो पूर्ण हांगा ठाणे पंचायतीचो भाग दिसता आनी हे सगळे कंट्रोल आयिल्ले। साट्रे बी म्हाका दिसता आतां कंट्रोलान आयिल्ले आसा आनी मिस्टर सौरभ कुमार ते मॉनिटर करता आनी म्हाका खात्री डिपार्टमेंट पूर्णपणे सक्रीय रावन करतले। पूण एक लक्षान आमी घेवंक जाय, केन्ना केन्ना आमच्या डिपार्टमेंटाचेर केन्ना लोकांक दिसता की आमचें लक्ष ह्या तरेचें नासता, पूण जर मनशांनी ते फायर लायले काजीन कोण गेलो तरी फायर लायले हेका आतां डिपार्टमेंटाक कोणूय दोश दिवंक शकना। पूण हांव विनंती करता आमच्याच लोकांक की ह्या तरेचे गोश्टी करूं नाकात। हे केल्यार खंयचे दिशेन कितें पावतले ते कोण सांगूंक शकना। आनी आयज पयली फावट पळयता की 4-5 जागे सगळे कडेन हांगा आमी ह्या तरेचे हे पळयल्ले आसा। पूण हे सगळे कोणी तरी लायला सिद्ध जाल्ले आसा आनी ते लक्षान लोकांनी बी लक्षान धरूंक जाय। अशें करप ना आनी लोकांनी करूं नये आनी हे बरोबर ना। आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोश्टी आमचे डिपार्टमेंट पूर्णपणे सक्रीय रावन ते कंट्रोलान